सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हे दोनही लोकसभा आणि राज्यसभा हातून बऱ्या दबाज्यान पास जाले आणि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चलो जे लोक धर्माच्या आधाराचेर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान ह्या देशांनी तांकां त्रास जालो आणि तांकां ते देश सोडचे पडले आणि खंय तरी हे पयलीं सगळे अखंड भारत आशिल्लो आणि हे आमचेच भाव भयणां पाकिस्तानाक आशिल्लीं, बांगलादेशाक आशिल्लीं, अफगाणिस्तानाक आशिल्ले. सांगपाक जाल्यार गोंय आनी कराची हातून भरपूर संबंध आशिल्ले. आमचे खुबशे क्रिस्तांव भाव भयणां कराचीन आसतात. 16% हिंदू आशिल्ले पाकिस्तानाक जे आज 1.5% पावले. आणि म्हणून जेन्ना धर्माच्या आधाराचेर त्रास जावपाक चालू जालो ह्या तिनूय राष्ट्रांनी तेन्ना तांकां भाग पडले की खंय तरी दुसरो देश सोदपाक. आनी दुसरो देश सोदपाक म्हणजे तो आमचो भारत देश, आमची इंडिया. आनी ते हांगा आयले. गेली 15, 20, 25 वर्सां ते आयज इंडियेक रावतात. आनी म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीन नरेंद्र मोदींच्या गव्हर्मेंटान एक धाडसी निर्णय घेतलो की ह्या निर्वासित लोकांक जांचे धर्माक लागून अत्याचार जाल्या तांकां आनी जे हांगा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत आयल्या तांकां आमची भारताची, इंडियेची सिटीजनशीप बहाल करची. आनी म्हणून सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट आयज अस्तित्वात आयला. जाका लागून जाचो परिणाम आमच्या नागरिकाचेर कांयच ना. म्हणून खंय तरी एक इशू काडून लोकांक भडकावन, समाजाचे सर्टन सेक्शन्सांक भडकावन एक भारतीय देशांत एक दुफळी माजोवपाचे एक कटकार आसतात काँग्रेस पक्षान आनी लेफ्ट एलायज आनी एक रचना आनी ते थोडेशे स्पोरॅडीक एजिटेशन्स, वायलन्स हे घडोवन हाडत आसत. गोंय हे सदांच एक पीसफूल राज्य. आमी धार्मीक सलोख्यान हांगा सगळे क्रिस्तांव आसूं, मुस्लीम आसूं, हिंदू आसूं, बाकी सगळे पंथ आसूं, आमी सगळे एकठांय रावतात. आनी गोंयाकूय ही दुफळी माजोवपाचें काम काँग्रेस पक्षान चालू केलां. आयज सकाळीं आमचे पणजेचे ब्लॉकाचे अध्यक्ष प्रसादभाव आमोणकर तशेंच ताजे वांगडी इनेश कुबल, कापतारकार आनी हाका सगळ्याक उबो घेवन म्हणजे एक एंटी नॅशनल स्टँड घेवन लोकांक मिसलिडींग करपाचें पोझिशन घेवन काँग्रेस पार्टी हेजे कटकार आसतना रचला ते ओळखून ते आज काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर पडले. आमच्या आमदारा कडेन तांणी संपर्क केलो आनी भारतीय जनता पक्ष जे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अमित शहाच्या होम मिनिस्टराच्या एक्शनांनी जे भारत देशाक बरें ते कार्य जे चालू आसा तातूंत व्हांवून घेवपाची तयारी दर्शिल्ली. आनी म्हणूनच आमी भारतीय जनता पक्षान एक निर्णय घेतलो की तांकां आमच्या पक्षान घेवचे. आनी आयज तो क्षण आयिल्लो आसा. फाल्यां गोंयकार पणजे येतले सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्टाक सपोर्ट दाखोवपाक, तेंको दाखोवपाक. जवळ जवळ म्हाका दिसता 20-25-30 हजाराची रॅली हांगा जातली पणजे. मागीर केन्ना जावना असली रॅली हांगा जातली. आनी गोंयकारांचो सपोर्ट ह्या नरेंद्र मोदी सरकाराक आसा, ह्या सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्टाक आसा हें दाखोवपाक फाल्यांची रॅली आसा. आमचो मेन मुद्दो म्हणटा तेच आशिल्लो CAAचेर. बिकॉज हांवूय पळय रॅली केलो काँग्रेसीच्या. पूण स्पिचीस ज्यो आसता पळय तांच्यो दे आर टोटली मिसगायडींग द पीपल. कळ्ळें तुका. दे जस्ट ट्रायंग टू से दॅट तुमकां भायर हे करतले, मुस्लिमांक त्रास करतले, मायनॉरिटीजांक त्रास करतले, वीच इज नॉट द फॅक्ट. इफ यू गो टू सी द एक्ट प्रॉपरली इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी मायनॉरिटी कम्युनिटी. कळ्ळें तुका. सो दॅट मिसगायडींग आय डिडंट लायक एक्चुअली वॉट दे आर डुईंग. आमकां ते सांगून आशिल्लें तांच्यांनी कांय एजेंडा. आमचो एक्चुअली एजेंडा आशिल्लो की 135 फावंडेशन डेचो हें आशिल्लो रॅली. आनी तांचे स्पिचीस आसा ते कोण सांगना न्ही कोणाक कितें उलोवपाचें आसता. पण ते इतले दीस आतां CAA इश्यू चालूच आसा. हय. तुका खबर नाशिल्लें दिस इश्यू इज गुड इश्यू
ना म्हाका दिसलें हांवें स्टडी करूं नासलें वेन आय वेंट देन आय चॅक द अमेंडमेंट एक्ट देन आय कम टू नो हाव इट वॉज एंड वॉट इट इज. इनफॅक्ट खुबशे जाणांक सीए कितें हेंय खबर ना. कित्याक आमचे पयर फरहान अख्तर हाजे एक्टरान जे वक्तव्य केलां तेंय आमी पळयलें. हें आपूण आयला कितें प्रोटेस्ट चल्ला ताका लागून आमी आयला. खंय तरी कोण तरी लसूण वाडल्या म्हणून प्रोटेस्ट करता. मागीर खुबशे जाणांक खबर ना सीए कितें आसा. आनी काँग्रेस पार्टी हाचोच फायदो घेता की आतां थंय प्रसाद बाबान सांगलां की खंय तरी मुस्लिमांक भायर उडयतले, मायनॉरिटींक भायर उडयतले. हो एक भंय दाखोवन ते एक हांगा अराजकता माजोवपाचो एक प्रयत्न चालू आसा. Vapush, I have one question for you. You just mentioned that about he will be helping you, like you all will be working to the development of Panjim city. Now, it has actually started or yet to started, because why I am asking this question, because that smart city concept and all, it is a little slowed down. So how exactly is this development proceeding? No, as far as smart city project is concerned, it may have slowed down, but it is on track. And it will basically will be completed within the stipulated time limit which has been prescribed under that Urban Development Act. Any plans have been changed or any concept of, Now, there may be some minor changes here and there. you still believe that CCTV cameras are required of that caliber? I still believe that we don't require the quantity what was prescribed earlier. What 4.75 like each camera? No, I don't know about the costing part of it. I don't know anything about costing. Technicality, I don't know. But I felt that 180 cameras, about it is 180 crores. I don't know what is